तेव्हा माझ्या बायण करा आज तुझी लेकरां चिंबलची खूप संकटान सापडलेली आसा। तुझो महिमा इतको आसा हांगासर की जो कोण शेणलेलो आसा, कोण दुःखी आसा, त्या सगळ्यांक तू आमकां वाटारो आसा। वाट चुकलेल्याक तू घरा व्हरून पावयता आणि आयज आमच्या चिमलकारांचेर येदे व्हडलें संकट ह्या सरकारान हाडलेलें आसा, तेचें तुवें निवारण करचें आणि आमच्या त्या चिमलच्या लेकरांक तुवें न्याय दिवचो। तुमकां याद जातली की 1918 2018 हांगासर सरकारान IT पार्क हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आणि अशेंच आज जशें आमचेर संकट येयला त्या वेळारूय आमगेर तशेंच संकट येयल्लें। तुजे कडेन आमी हांगासर मागणें घातलें, घराणें घातलें की देवा आमचे चिमलकाराचें रक्षण कर आणि त्या बरोबर जालें अशें की हो IT पार्क जो आसा तुवें ह्या तुज्या हद्दीच्या तुवें हांगासरसून लावणून घातलो आणि आमच्या चिमलकारांक न्याय दिलो। पण आज जवळ 10 वर्सांनी परतून हो रोहन खंवटो नावाचो एक सैतान कसो आसा तो आमच्या चिमलकारांच्या जीवाचेर उठला। आमचे संसार उद्ध्वस्त करपाक आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी परतून फुडें सरलेला आसा। तेन्ना या सैतानाचो नायनाट करपा खातीर आमी तुजे कडेन हांगासर गाराणें घालता। देवा हांगासर तुज्याच हद्दीन जे एक ताळें आसा चिमलचे प्रसिद्ध अशें, हे ताळें आमची चिमलकाराचीच न्ही तर आजूबाजूच्या पणजे म्हण, रायबंदर म्हण, फोंडवे म्हण, जेन्ना हांगासर 1908 पणजेन दुश्काळ पडलो उदकाचो त्या वेळार तुवें हे सगळ्या पणजेकारांक, रायबंदकारांक, फोंडवेकारांक ना तुमी भिवू नाका, म्हाजें तळें आसा हांगासर, तुमची दान आसा ती आपूण भागयतलो म्हणून तुवें आमच्यो सगळ्यो इच्छा आसा त्यो त्या वेळार पूर्ण केल्यो। आणि आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत सारको आमचो CM हो आयज या आमचो जो हे आसा टुरिझम मिनिस्टर जो आसा रोहन खंवट्याक तेजी सगळी कर्मां हांवें तेज्या कानार घालून सुद्दां तो तेका साथ दिता। त्याच बरोबर हो रुदॉल्फ फेर्नांडीस आमचो MLA या तिगूय मेळून हांगासर तुज्या तळ्याचेर युनिटी मॉल हाडपाक करता। त्याच बरोबर जे BJPचे ऑफिस आसा तेज्या समोर आपलो ताज महाल कसो हे प्रशासन स्तंभ हाडपाक करता की जेका लागून आमचो संपूर्ण गांव जो आसा, आमचे उदकाचो जो एक स्रोत जो आसा तळ्याचो ते नष्ट करतले आणि फुडें आमचेर खूप खूप संकट येतले। आज तुम्ही जाणा त्या मामेन आणि रुदॉल्फान त्यांच्यानी आमचो आपल्या फक्त वोट बँकेक लागून आमचो सगळो गांव जो आसा, आमची जी शेती आसली, तळी आसली, ही सगळी नासाडी केली। आणि आयज जर तर वो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ जी 17 मजली बिल्डिंग जी गोंयान खंयच ना ती जर आज जिल्हा या तळ्याचेर जर हाडली तर जाय
जाल्यार फुडें जे हे आसा हांगासर जे झरे आसा हे आसा सगळे हिची मूद घाण सगळी जी आसा ह्या जंतूच्या रुपान आमच्या बायेंनी वयतली, आमच्या उदकान वयतली. अशे तरेन आमची सगळी कुंचपणां जाल्ली आसा. आमच्या सामके म्हणजे आमी आदिवासी लोक तुका कळटा आसतलें की आयज गोंयान वचत थंय हे सरकार जे आसा त्या आमच्या आदिवासी लोकांच्या फाटल्यान लागलेले आसा. आमचे संसार उद्ध्वस्त करीत आसा, आमचेर हल्ले करीत आसा. तेन्ना तुजे कडेन मागता हो रोहन खंवटो, त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचो जो MLA आसा रुदोल्फ फर्नांडीस यांचो जे आमच्या जिवाचेर उठलेले आसा त्यांचो कितें तो हे करपाचो आसा, न्याय करपाचो आसा. तेचेर जे कितें ताका शिक्षा दिवपाची आसा देवा बायगीण करा. तुजे कडेन आमी मागता चिमलकार की आमचे कडेन कालूच तेंच्यांनी आतां म्हणजे तुजो कितको मान केला तो पळय की काल तेंच्यांनी आभासी पद्दतीन जाका व्हर्च्युअल हितून त्यांनी कितें केलो हांगासर बांबोळे जे आसा थंयसर तेंच्यांनी हेजो जो हे आसा फातर घातलो बुनयादीचो. तुजे कडेन येवपाचें तांकां धाडस जालें ना देवा. अशेंच हेज्यान फुडेंय बी तुज्या हितून तांकां फातर थंय घालपाचो, फावंडेशन घालपाचें बांदकामा खातीर तेंचे हात हे आसा ते तेंचो घाल्ल्या पुरो अशें म्हणून आमी मागता. तेन्ना देवा एकूच कळकळीची विनंती ही जे कोण आमचे सगळं नायनाट करपाक फुडें सरलेले आसा तेंचो तूं समाचार घे. आनी त्याच बरोबर जे कोण हांगासर अप्रत्यक्षपणान आपले आंग दाखयना पूण आमच्या सपोर्टाक येवपा खातीर फाटीं सरता तांकांय बरी बुद्धी की ह्या गांवाच्या बरोबर तुवें रावचो म्हणून. तर देवा तूं एक आमचेर सांगला त्या प्रमाणे सगळे आमच्या चिमलकारांक खंय खंय व्हडले हांगासर इतके दोंगर आसले सगळे आसले आमची बाजी जाताली सगळी जाताली. थंयसर जे कितें आमचेर संकट येयलें जाल्यार तूं आमकां सदांच एक हे कसो एक आमच्या समोर उबो रावतालो आनी आमकां मदत करतालो. ह्या हितून आतां जातलें अशें की आमी खंयच उरतना ते सायडीन इंदिरा नगराक आनी हेका लागून आमचेर जो कितें अन्याय जाल्लो आसा आनी आयज ह्या स्तंभ आनी हेका लागून युनिटी मॉला खातीर आमी कशे जगचे हे आमचेर प्रश्न आसा. फुडें चिमलकाराचेर एक आमची आत्महत्या करपाचो हे येतलो वेळ येतलो आनी हेचे जर सगळे जर हे निवारण जर करतलो जर जायत आयज हेचे फुडें सरला CM आमचो रुदोल्फ आनी त्याच बरोबर रोहन खंवटो हेचो तुवें पुरेपूर समाचार घेवचो. आनी हेका लागून तुमी जाणा की आमी आमच्या पंच सगळ्यात पयलीं आमचे हे आसा जाग्याचे कोण आसा तांकां मानता. आमची प्रथा आसा की आमी खून दिना म्हणजे रगत दिना पूण तुज्या नांवान एक हे आसा हे सोडटा कोमो सोडटा आमी कित्या खातीर एक तुजें हे म्हणून तें कळ्ळें श्रद्धा म्हणून. तेन्ना आयज ही सगळी आमच्यो ज्यो कितें आसा मागण्यो ज्यो आसा त्यो परिपूर्ण करपा खातीर आयज तुज्या नांवान हो आमी हे आसा कोमो जो आसा हांगासर सोडटा आनी हे जो कोण आमच्या जिवाचेर उठलेले आसा तेचो तुवें समाचार घेवचो अशें देवा आमी ही लेकरां जी आसा हांगासर सगळी जमलेली ही तुजे कडेन मागता. देव बरें करूं तुका. एकूच मागणी आमच्या सगळ्या गोंयकारां कडेन की आयज ह्या तळ्यावयलो जो आमचो देव जो आसा बायगीणकार तेजे कडेन आमी मागणी केल्ली आसा की हो आमचो माननीय CM जो आसा प्रमोद सावंत त्याच बरोबर बाब रोहन खंवटो आमचो आमदार आनी आमचो गांवचा सरपंच तांकां एक बरी बूद दिवची की हो प्रोजेक्ट जे आसा दोनूय ते हांगासून भायर उडोवपाक आनी गोंयकारां कडेन मागता की जर हे जर अशेंच जर मस्ती जर करता अशीच जर हुकुमशाही जर करता आसत माझ्या सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की जेन्ना जेन्ना गोंयांत दुष्काळ पडटलो त्या वेळार हे आमचे तळे जे आसा तुमची तान भागोवपाक
सदांच फुडें आसतले. कल्पना करा तुम्ही, पणजे सारख्या शहरान पुर्तुगेज टायमार या तळ्यान आमचे जे फाटल्या 2-3 पिढयांचो कितें केल्ले आसा, इच्छा पूर्ण केल्ली आसा, आमकां न्याय दिल्लो आसा गोंयकारांक. तेन्ना सगळ्यांक गोंयकारांक हात जोडून विनंती आसा की हो जो आमचो लढो आसा, ह्या लढ्याक तुम्ही सगळ्यांनी आमचे सगळे एनजीओ जे आसा, जे कोण हे आसा, सोशल वर्कर आसा, एनवायरमेंटलिस्ट आसा, तेंच्यांनी येवचे आणि आमचे जे तळे आसा ते पळोवचे आणि सरकाराक सांगचे बाबा तुमचे प्रकल्प आसा बरे आसा, परंतु ते हांगा हाडू नाका. तुम्ही हांगासरली बायोडायव्हर्सिटी, सगळे पर्यावरण, उदक सगळे नष्ट करतले. हे मातशे तुम्ही आमच्या खातीर करचे अशें तुमकां हात जोडून विनंती आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.